Sasnak mantuka, Sovis podaje kňaz Deva. Sasnak mantuka, Tumbu vorto, Tumput vida, Tuci mojma, Sogliak fangta, Tumbu vorto, Tumput vida, Tuci mojma, Sogliak fangta. Sovis podaje kňaz Deva. Sasnak mantuka, Sovis podaje kňaz Deva. Sasnak mantuka. Sogliandum Gandhi Bodhi Sanstium, तुमकां दिवं. Emis देवाकार गांदियूं भाग्यों तातोनीच्या जिवितान सगळ्या मेळ्ळल्या उपकारा पासत हे मीस भेटयतात. तशेंच मागुया करिना फेर्नांदीस, जानोस रॉड्रिगीस, एश्रिया बाज, हेनरी गोन्साल्वीस, अँड्रिकसन ब्रिटो आयज सगळीं आपलो वाडदीस समोर ओंपतात. देवान तांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसाचे भेटींत मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. मोगाळ भयणी भावांनो, कोणाच्यानूच दोगा दोनयाची चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. भुरगेपणींतान एकाच देवाचो मोग करून आमकां शिकयलां. सर्वेस्पर रस्तल्याची बुजवण कर, कित्याक ताचे थंय सगळीं बरेपण आनी देणी उपजतात. एकल्या सर्वस्परा देवाक पोरणी पाट करून नमस्कार करूंक पयलो मनामेत आनी आयचो विशय आमकां उस्कायता. एकाच देवाचेर पातयेवन जिवीत जेवन जेजूचो पाटलाव करुया. संवसारी यात्रेंत आमचे बोळाचेर पातयेवन न्हय, पूण देवाच्या येवजणी प्रमाणें जिवीत येवची गरज. भाग्यवंत हातून एकाच देवाचेर पातयेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आनी ताचो वार संपूर्णायेक पावोवंक भारी वावुरलो. ताची देख घेवन आमी जेजूची विंचून काडलेली नीज पाटलावदारां म्हूण ओळखून घेवन आमच्या उतरां आनी कन्यांनी जेजूक विश्वासी रावंक बापाची कृपा हे आयच्या वेस्परा दिसा आमकां सगल्यांक मागूं घेवया. मोगाल बाबा भयणांनो, ह्या दिसांनी आमी भाग्यवंत आतोनीचे परबेक आमची आत्मीक तयारी सुरू केल्या आनी आयज तयारीचो निमणो दीस. फाल्यांच्या दिसा आमी दोबाज्यान भाग्यवंत आतोनीची परब संबरमतल्या आनी आयच्या हे तयारेक आमी विशय विचून काडला तो म्हणल्यार एकल्याच देवाचेर पातयेवन जेजूचो पाटलो करूंक आयचो विशय आमकां आपयता. हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना एकल्याच देवाचेर बावार दवरूंक, एकल्याच देवाचेर पातयेवंक हें देणें आमकां फावो कर म्हूण आमी मागुया. थोडी फावटी एकल्याच देवाचेर पातयेवंक आमी चुकल्या, एकल्याच देवाक नमस्कार करूंकूय आमी चुकल्या. ह्या आनी दुसऱ्या चुकीचो आमी उगडास करुया आनी सुरवातेकूच कालतेकायेन देवा लागीं बोगसणे मागून आमी ह्या वेळार स्तोत्रां गावून ह्या वेस्परांत वांटो घेवया. पयलें स्तोत्र आमी गायतले हांव A25 पेज नंबर 12.
मोशा ओंटांचेर आसतली. दुसरे स्तोत्र गाऊया 828 पेज नंबर 14. Sois bogacia mara, santos anegit gaita. Sois bogacia mara, santos anegit gaita. Sois bogacia mara, Rodzon gaya, amci खातीर चोरया, ताणे करूंक दाखयल्या. सर्वेस पोराच्या माना, संतोषाने गीत गायता. सर्वेस पोराच्या माना, संतोषाने गीत गायता. तिसरे स्तोत्र गाऊया B5 पेज नंबर 22. Somis lokano, Devak wakana, Survoi porsano, Yavik navada. Somis lokano, Devak wakana, Survoi porsano, Yavik navada. Utsul mogaci, ताची तिरकुशी, दोयाल आमचो देव, सासनाक विस्वाशी. उत्सुल मोगाची, ताची तिरकुशी, दोयाल आमचो देव, सासनाक विस्वाशी. सौम्यस लोकानो, देवाक वाकाना, Survoi porsano, Yavik navada. Somis lokano, Devak wakana, Survoi porsano, Yavik navada. प्रार्थया ह्या वेळार तुमच्यो गरजो तुमचे प्रश्न आडकड्यो मनांत हाडच्यो आनी बागीवंत आतोनीचे विनवणेन त्रेक देवा मुखार बाबार्थान दवरच्यो. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, तूं बाबार्थ्याचो उजवाड आनी ओतम्याचो गवळी तुज्या शेळ्यांक उतरान चोरोवंक आनी देखीन चलोवंक बागीवंत आतोनीक पवित्र सोबेक तुवें दिलोय. ताचे विणवणीन ताणें उतरान शिकयलोलो तो बाबार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती सोर्गीची वाट दवरूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबें जेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान फॉर्मायला ते पोरमोणे आपल्या हातांनी 2 फातरी घेवन मोइजेस भोव सकाळी दोंगरार चडलो. सर्वेस्पोर एका कुपाच्या रुपान देंवलो आनी मोइजेसाशी येवन उबो रावलो. मोइजेसान सर्वेस्पोराचें नांव वाखाणलें. सर्वेस्पोर ताचे फुडें गेलो आनी उरगाल्लो. सर्वेस्पोर, सर्वेस्पोर, दोयाल मोवाल काळजाचो आनी सोंसणीकायेचो देव, बोलेपणाचो सागोर आनी भोव विस्वाशी.
आनी मोइजेसान वेगीच साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सर्वेस्परा, आतां हांव तुका मानवलां जाल्यार तूं आमच्या सांगाता राव म्हूण हांव मागतां. पोरजा कोरेंच गोरविश्ट, पूण आमचीं खोटेपणां आनी आमचीं पातकां बोगोस, आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. देवाचें उतोरें. देवाचें उतर. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, मान आनी व्हड वीक तुका सासणाच्या सासणाक. सगलीं म्हणुया, मान आनी व्हड वीक तुका सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करतां. मान आनी व्हड वीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजें वैभव आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी व्हड वीक तुका सासणाच्या सासणा. जबाब, मान आनी व्हड वीक तुका सासणाच्या सासणा. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करतां. सोगता वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करतां. सोगता वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा. जबाब, मान आनी व्हड वीक तुका सासणाच्या सासणा. तूं सोमदिराचो ताव घेताय आनी केरोबीन वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करतां. सोगता वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा. जबाब, मान आनी व्हड वीक तुका सासणाच्या सासणा. अंतरालाच्या मोळबार आमी तुजी स्तुती करतां. सोगता वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा. जबाब, मान आनी व्हड वीक तुका सासणाच्या सासणा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sovesporak soizor, Sovesporak soizor, Sovesporak soizor, Sovesporak soizor. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक. Sovesporak soizor, Sovesporak soizor, Sovesporak soizor, Sovesporak soizor. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्धमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसून आपल्या सिसांक म्हळें, कोणाच्यानूच दोगा दोनयाची चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची परवा आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी ग्रेस्कायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें खावचें ते विशीं हुस्के काडूं नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड व्हरती न्हय. अंत्रोळा वेळ्या सुकल्याचेर नदर मारात. ती वोपिनात, लोभिनात आनी खोड्यांनी बोरिनात, तरी तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी ताचेवून ओदीक मोलाची न्हय तर. आनी हुस्के काडून तुमचे हातभर आंक वाडूंक जाता काय? आनी न्हेसना विशीं तुमकां धास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कोश्ट करिनात, तीं सुदूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सालोमाव लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यांतल्या तांतल्या एकल्या सारको न्हेसलो ना. तर आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यान उडयतात ते शेतांतलें तण
ह्या जिन्साचो देव न्हेसयता जाल्यार त्याहून कितलो अदीक तुमकां नेटोवचो ना उण्या भावार्थाच्या मनशांनो. म्हणटोच आमी कितें खातोल्या, कितें पियेतल्या वा कितें न्हेसतल्या अशें म्हूण हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगल्यांची वासपूस करतात ऑन भावार्थी. तुमकां ह्या सगल्या वस्तूची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण सोदूंक वावरात आनी हेर सगलें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जें कोश्ट आसा तेंच तुका पुरो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबा भयणांनो, फाल्यांच्या दिसा आमी दोबाज्यान बागेवून आंतोनीची परब समारंभतल्या आनी परबेचो निमणो आत्मीक तयारेचो आयचो दीस. आनी हे आत्मीक तयारीक आयच्या दिसा विशय काडला तो म्हणल्यार एकल्याच देवाचेर पातयेवन जेजूचो पाटलाव करुया. एकल्याच देवाचेर पातयेवन जेजूचो पाटलाव करुया. ह्या विशयाचेर जेन्ना म्हजो नियाळ करतालो कांय वर्सां फाटीं घडलोली घडणेचो म्हाका उगडास आयलो. जानेराचे 16वेर 2018 ह्या वर्साक बागीवोन जुजे वाजाचे परबेक हांव सांकवाळ गेल्लो आनी सांकवाळे परबेचे मीस सोमतोच एक ओस्तोरी आपले खांकेंत 2-3 वर्साच्या भुरग्याक घेवन म्हजे सोरशी आयली आनी ती अशें म्हणूंक लागली, फादर, दीस इज अ मिरेकल चायल्ड. फादर, दीस इज अ मिरेकल चायल्ड. आनी उपरांत कित्याक अशें म्हणटा ताची ती बारीकसाणेन सोजमणी दिवंक लागली. ती सांगताली, आमी लग्न जाल्ल्यार 10 वर्सां मायज जाल्लीं. लग्न जाल्ल्यार 10 वर्सां मायज जाल्लीं. पूण लग्नीक जिवितांत तांकां भुरगें नासलोलें. भुरग्याचें देणें तांकां नासलोलें. जायत्या दोतोरागेर गेल्लीं. दोतोरांनी सांगलोले ते उपाय घेतलोले, वखदां घेतलोलीं, पूण एकूय वखद तांकां बऱ्याक पडनासलोलें. जायतीं घरचीं तांकां म्हणटालीं, कित्याक तूं मिसाक वेता? कित्याक तूं तेरसाचें मागणें करता? मिसाक वचून तेर्स करून तुका कित्याक मेळना? तुका आजून भुरगें ना. असलीं उतरां केन्नाय केन्नाय घरचीं उलयतालीं. आनी असलीं उतरां उलयतना तेन्ना तांचे जिवितांत दूख निराशीपण येतालें आनी केन्नाय केन्नाय भावार्थूय आलतालो. आपल्या जिवितांत रितेपण ताणें अनुभवलेलें. असले परिस्थितीन आसतनाय बी एकल्याच देवाचेर भावार्थ दवरपाक ती सोडिनात. जायतीं इश्ट मित्रां ताका उमके सुवातेर वच, ते गाडयागेर वच, थंयसर वच अशें सुचोवणी दितालीं. पूण एकाच देवाचेर भावार्थ दवरपाक ती सोडिना. ती सांगता, फुडें सांगता, 2015 ह्या वर्साक सांकवाळचे परबेचे निमतेन जेन्ना लग्न जावन तांकां भुरगें ना, चायल्डलेस कापल तांकां रेतीर आसता एका दिसाचो, 2015 वर्साक आपल्या घरकाराक सांगता आपूण ती रेतीराक गेली म्हूण सांगता. रेतीरान गेली. रेतीरान बरे भाशेन वांटो घेतलो, देवाचें उतर आयकलें आनी ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आपलो भावात देवाचेर तीर गोट जालो म्हणटा. आनी जेन्ना रेतीर सोंपलो आनी सोंपता तेन्ना याज्ञिकान लोकांक सांगलें, कोणाक दिसता कोणाक जाय हांवें तुमचेर हात दवरून मागणें केलोलें, तुमी वडी काडून फुडें येवंक येता, हांव तुमचेर हात दवरून मागणें करतलो. आनी जीं जोडयो जांकां भुरगें नासलोलें, अखेरीत रेतीर तांकां आसलोलो,
एक एक जोडी फुडें येताली आनी यात्नीक तांचेर मागणें करतालो आनी उपरांत ती घरा येताली. जेन्ना हाचो वेळ लायनीक पावपाचो वेळ आयलो, ती सांगता, म्हज्या मनान ते ओस्तोरेचो उगडास आयलो. 12 वर्सां रोक्तपाड जाल्ली ओस्तोरी ती. जायत्या दोतोरांगेर गेल्ली, इलाज दोतोरान सुचयल्लो, पूण हो इलाज तिका बऱ्याक पडोंक नासलेलो. तेची परिस्थिती परतेंच जाल्यार पाड वायट जावंक वेताली. ती ओस्तोरी पवित्र पुस्तकांतली अशें म्हणटाली, हांवें जेजूच्या आंगोस्त्राक हातूच लायल्यार पुरो, हांव बरी जातली. इतलो भावार्थ, इतलो विस्वास हे बायलेचो जेजूचेर आसलेलो की बायल आपल्या मनाकूच म्हणटाली, हांवें जेजूच्या आंगोस्त्राक हातूच लायल्यार पुरो आनी हांव बरी जातली. आनी आमी जाणां ती बायल वेता, जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायता आनी त्याच वेळार ती बरी जाता. ह्यो जोडयो गो बायलां याज्ञिका सोरशी वेताना ही बायल केरीत भाशेन आपल्या मनाकूच म्हणटाली, जेजू तुज्या याज्ञिका वरवीं तुवें म्हजेर हातूच दवरल्यार पुरो, तुजो आशिर्वाद म्हाका मेळटलो. जें देण्याक हांव आशेतां तें देणें म्हाका फावो जातलें म्हूण हांव तुजेर पातयतां. म्हाका हो भावार्थ आसा. जेजू तुज्या याज्ञिका वरवीं म्हजेर हातूच दवरल्यार पुरो, जें देणें आमी रावतात तें आमकां फावो जातलें म्हूण आमकां भावार्थ आसा. वेता याज्ञीक तांचेर हात दवरून मागणें करता आनी रेतीर सोंपलो म्हणटूच तीं दोगांय आपल्या घोव बायलांक घरा परततात. घरा वेताना ही ओस्तोरी बायल आपल्या घोवाक म्हणटा, हे पावटी म्हाका दिसता देव आमच्या लग्नीक जिविताचेर आशिर्वाद घालतलो. हे पावटी म्हाका कितें तरी भोगलां. आय फील गॉड वील ब्लेस अस, गॉड वील ब्लेस अस. आमचें लग्नीक जिवीत आमी देवाच्या हातार घालुया, देवाचेर पातयुया. म्हाका भावार्थ आसा, देवाचेर विस्वास आसा, देव आमच्या लग्नीक जिविताचेर आशिर्वाद घालतलो म्हूण. कांय म्हयन्या उपरांत रोखडेंच तांकां गमोन येता की हें चेडूं ही आवय जाल्ली, आमचें भुरगें कुसव्यान संभवलं आसा म्हणून. जेन्ना 4 म्हयन्याचें तें भुरगें आसता, दोतोराक मेळूंक वेतात तेन्ना दोतोर सांगता, तुजी प्रेग्नन्सी आसा ती भोव कॉम्प्लिकेटेड प्रेग्नन्सी, नॉर्मल डिलिव्हरी जावपाक चान्सीस नात. 90% हें भुरगें मरतलें आनी जल्माक देखून आयलें जाल्यार नॉर्मल हें भुरगें जल्माक येवचें ना. हँडिकॅप दुसरे कसल्योय ताका डिफिशन्सी डिफेक्ट्स आसतले देखून एबॉर्शन कर, भुरग्याक जिवेशी मार. हें भुरगें वाचूंकूच शकना. 90% हें भुरगें वाचूंकूच शकना. थोडे घोडे भितर दुबाव कसो येता. 10 वर्सां मायस आमकां भुरग्याचें देणें नासलेलें. 10 वर्सां उपरांत पयलेच पावटी जेन्ना आमी देवाचेर पातयलो, देवान आमचेर आशिर्वाद घालून हें भुरगें रोचून हाडलें. आनी ह्या वेळार दिलोलें देणें देव काडटा असले विचारूय दोगांयचे मनांत आयले. पूण तें फुडें सांगता, असले घोडेक देखून आमी दोगांयनी देवाचेर खोल भावार्थ दवरलो, विस्वास दवरलो. 10 वर्सां उपरांत देवान आमकां हें देणें दिलां. देवाक जाय जाल्यार, देवाची खुशी जाल्यार आमकां मेळटलें. आमचो भावार्थ कितें जावं आमी देवाचेर खोल दवरतले. आमी आमचो विस्वास देवाचेर खोल दवरतले. जेन्ना डिलिव्हरीचो वेळ पावता, दोगांयनी हॉस्पिटलान वेतात आनी ताची भुरग्याची डिलिव्हरी नॉर्मल जाता. आवयक कांय वायट जायना, भुरग्याकूय कांय वायट जायना. भुरगें सारकें नॉर्मल भुरगें कशें जल्माक येता. आनी ताकाच लागून ती ओस्तोरी म्हाका म्हणटाली, फादर दीस इज अ मिरेकल चायल्ड, फादर दीस इज अ मिरेकल चायल्ड. मोगाल बाबा भयणानो, जेन्ना आमी देवाचेर तीर भावार्थ दवरता, जेन्ना आमी देवाचेर पातयेवन चलता,
तेन्ना देव आमच्या जिवितान विस्मितां ओचोऱ्यां करता. हो कुटुंब जाची हांवें खबर केल्या, ह्या कुटुंबान आपलो विस्वास देवाचेर कोल दवरलो, देवाचेर पातयेवन तें जियेलीं आनी देवाचेर पातयेवन ताणें जेजूचो पाटलो केलो. देव तांकां निराशे करिना. गॉड डज नॉट डिसअपॉयंट. परतेन जाल्यार देव तांकां आशिर्वाद घालता, देव तांकां दादोशी करता. ह्या कुटुंबा भाशेन आमच्याय मदें जायते कुटुंब आसात. जिवितांत कोश्ट, आडकोड्यो, दूख, निराशीपण येता तेन्ना देखून एकल्याच देवाचेर पात येवन तीं जियेतात आनी एकल्याच देवाचेर पात येवन जेजूचो पाटलो तीं करतात. आयचो विशय आमकां आमी बी एकल्याच देवाचेर पात येवन जेजूचो पाटलो करूंक आमकां आपयता. आनी आयचीं दोनूय वाचपां हेच नदरेन आमकां संदेश दितात. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां जेजू कारण दिता कित्याक लागून आमी देवाचेर पातपाक जाय, कित्याक लागून आमी देवाचेर पातपाक जाय. पयले सुवातेर जेजू आमकां 2 उदाहरणां दिता. जेजू म्हणटा, जेजू आमकां सांगता, देव जावन आसा आमचो मोगाल बाप. गॉड इज आवर लविंग फादर. गॉड इज आवर लविंग फादर. आनी वो मोगाळ बाप जावन आसा आमचो मोग करता, आमकां सांबाळटा, आमचो परामर्श करता. आनी हें सोद दाखोवंक जेजू 2 सैमाचीं उदाहरणां दिता. पयलें उदाहरण जेजू दिता तें म्हणल्यार सुकण्याचें. जेजू म्हणटा, ओतरणार आसलेल्या सुकण्याचेर नदर घालात. ओतरणार आसलेलीं सुकणीं शेत लायनात, लुवणी करिनात आनी भात कोड्यांनी भरिनात, तरी आसतना तीं उपाशी मरनात. तीं उपाशी मरनात. कित्याक सर्गीचो बाप तांचो परामर्श करता. जेवणा काळांक कितें जाय तें देव बाप तांकां दिता. आनी जेजू म्हणटा, तुमी सुकण्याहून अदीक मोलाची. सुकणी जावन आसा एक बेस्ती सादी रोचना, पूण तुमी जावन आसा देवाचे पुद्दू, देवाचे भुरगीं, देवा मुखार अदीक मोलाची म्हूण जेजू सांगता. दुसरें फुडें जेजू शेतांत जी आमकां मेळटात रानवटी फुलांची आमकां खबर सांगता. शेतांत बेश्टी रानवटी झाडां जातात, तांकां कोण उदक घालिना, तांकां कोण सारें घालिना. तरी पूण जेजू म्हणटा, जीं शेतांत जातात तीं सोबीत फुलां, सालमा परस तांचे सोबे अदीक सोबीताय दिसता म्हूण जेजू सांगता. कोण तांचो सांबाळ करता, कोण तांकां ही सोबीताय दिता? देव बाप तांचो सांबाळ करता, देव बाप तांकां ही सोबीताय दिता म्हणटा. आयच्या दिसाक आसा हें तोंड आनी फाल्यांच्या दिसाक हें तोंड लासून उडयता. तांचो देव इतलो सांबाळ करता जाल्यार आपल्या पुतां धुवांचो देव बाप अदीक सांबाळ करतलो म्हूण जेजू सांगता. आनी जेजू म्हणटा, हुस्कें काडी नाकात. कितें जेवपाचें, कितें खावपाचें, कितें न्हेसपाचें, फुडाराक कितें घडटलें हाचे विशीं हुस्कें काडी नाकात म्हणटा. देवाचेर बापाचेर पातयात म्हूण जेजू सांगता. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मोजेसाची खबर मेळटा आनी थंयसर आमचो देव काकलूतसार देव बाप म्हूण आमकां मेळटा. आमी जाणाव, जेन्ना इज्रायल पोरजां इजिप्तांत आसलेलीं ती थंयसर गुलाम कशी जियेतालीं आनी गुलाम कशी जियेतना इज्रायल पोरजां देवाक उलो मारता, आपणाक सुटका फावो करूंक देवाक उलो मारता. आनी देव हे पोरजेक सुटका दिवंक मोजेसाक पाठयता. आनी मोजेस व्हड व्हड वजापां करून हे पोरजेक सिनाय दोंगरार हाडटा. आनी सिनाय दोंगरार हाडून देव बाप हे पोरजे लागीं कोल मोगाचो एक करार करता. आनी करार केल्या उपरांत रोखडेच जेन्ना मोजेस देवा बरोबर मागण्यांत वेळ सारतालो तेन्ना हो लोक आपणा लागीं भांगार आसतलें तें भांगार घेतात, भांगराचो एक पाडकुलो करतात आनी ह्या पाडकुल्याक नमस्कार करतात आनी म्हणटात, हो जावन आसा देव, हो पाडकुलो भांगराचो पाडकुलो जावन आसा देव, हेणें आमकां इजिप्तांतली सुटका दिली. हेणें आमकां इजिप्तांतली सुटका दिली. आनी जेन्ना मोजेस हांगासर पडयता, देवाचो खोर राग पडयता,
मोजेस दुखी जाता पूण तरी पूण मोजेस हे लोकां खातीर देवा लागीं काकलूत मागता. मोजेस देवा लागीं प्रार्थना करता हे लोकांची पातकां बोगोस म्हूण मागता. आनी तेन्ना आयचो देखावो पयले वाचपान जे आमी आयकला तो जबाब देव मोजेसाक भेट्टा आनी सांगता, ओय हांव काकलूतसार बाप, हांव तांची पातकां बोगशितां, हांव तांकां जिवीत नवसरूंक आनीक एक संदी दितां. हें आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटा. मोगाल बाबा भयणानो, आयज ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतना आमी आमकां कितें संदेश घेवंक येता. 4 वस्तू हांव तुमचे मुखार दवरतां. पयले सुवातेर आमी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घातल्यार जायते हुस्के आमकां आसात. फुडाराचे हुस्के आसात, जेवपा खावपाचे हुस्के आसात, वावराचे हुस्के आसात. पयले सुवातेर आमी मनान दवरपाक गरज, आवर गॉड इज अ लविंग फादर एंड ही लव्स अस अनकंडिशनली. आमचो देव जावन आसा मोगाल बाप आनी तो आमचो शीम मेर नासतना मोग करता. आमी इजायास प्रवादाचें पुस्तक तर उगडल्यार 40:9, 15 आनी 16 वडेन देव बाप आमकां म्हणटा, एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळकाक विसरूंक शकता. एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळकाक विसरूंक शकता. ती देखून विसरली जाल्यार हांव तुमकां केन्नाच विसरचो ना. हांवें तुमकां म्हज्या हाताचेर खांतवलोलीं आसात म्हूण देव बाप सांगता. I will never forget you, I will never forsake you, I have carved you on the palms of my hand. ह्या देवा बापाचेर आमचो विश्वास दवरया. कितलेय संकश्टांक आमी पडूं, कितलेय त्रासांक आमकां पडूं, हो देव बाप आमकां सांडचो ना. He will not abandon us. देखून हे देवा बापाचेर आमी विश्वास दवरया. दुसरे सुवातेर जायते आमकां हुस्के आमचे फुडारा विशीं, कामा विशीं, वावरा विशीं. होच देव बाप जेरमायास प्रवादाच्या पुस्तकांत आमकां जेरमायास 29:11 जेरमायास प्रवादाच्या पुस्तकांत थंयसर आमकां अशें म्हणटा, आय हॅव अ प्लॅन फॉर यू, प्लॅन फॉर युअर वेलफेअर एंड नॉट फॉर युअर डिस्ट्रॅक्शन. तुजे विशीं म्हाका एक बरी येवजण आसा. ही येवजण तुजें निसंटण करूंक न्हय, ही येवजण तुका बरो फुडार दिवंक, तुका बरो फुडार दिवंक. रिमेंबर, God has a beautiful plan for us. God has a beautiful plan for us. And God will reveal this plan when we trust in Him and when we walk closely with our Lord. देखून दुसरे सुवातेर हे देवाचेर आमी विश्वास दवरूंक गरज. तिसरे सुवातेर we believe in a mighty God. जे देवाचेर आमी विश्वास दवरता, हो देव जावन आसा शक्तिवंत देव, हो देव जावन आसा पदवेदार देव. पिडा आसा ताका पिडेक पेकोवणी दिवंक ताका बळ आसा. म्हज्या जिवितांत प्रॉब्लेम्स आसात जाल्यार हे प्रॉब्लेम्साक सोल्युशन दिवंक ताका बळ आसा. म्हज्या जिवितांत प्रश्न आसात जाल्यार हे प्रश्नांक जबाब दिवंक ताका बळ आसा. If we have problems, our God has solutions. If we have questions regarding life, our God has answers. If we have illness, sickness, remember our God has power to heal our illnesses, to heal our sicknesses. देखून एकल्याच देवाचेर खोर बावार दवरूंक गरज. एकल्याच देवाचेर खोर बावार दवरूंक गरज. आनी चवथे आनी निमणे सुवातेर हो देव बाप खाकलूतसार बाप. God is our merciful Father and He forgives us countlessly without limit. Our God is a merciful Father and He forgives us without limit. जेन्ना हांव देवाचेर पातयेता, हांवें चूक केल्या ती हांव वळखून घेता आनी परतून हांव देवा सरशी येवपाक पावलां मारता तेन्ना हो देव बाप काकलूत आमकां दाखयता. हाचे विशीं जेजूक वेचीक पुताची वोपार घालून आमकां अदीक सोजमणी दिता.
धाकटो पूत बापा सोरशीक पयस गेल्लो खरो, पूण जेन्ना बापायच्या मोगाचेर आनी काकलुतीचेर हो धाकटो पूत नियाळ करता, धाकटो पूत बापाय सोरशी येता आनी बापूय ताका काकलूत दिता. धाकटो पूत बापायचे काकलुतीचेर पातयता आनी हो बापूय ताका काकलूत दिता. आवर गॉड इज ऑल्सो अ मर्सिफूल गॉड. जायते फावटी थोडे म्हणटात, आय हॅव गॉन टू फार अवे. हांव पयस इतलो गेल्लो आसा, म्हजें जिवीत इतल्या पातकान बुडलोलें आसा, इतले वायट संवयेन बुडलोलें आसा. गॉड वील नॉट फॉरगिव मी. देर इज नो मर्सी फॉर मी. अशीं थोडीं म्हणटात, देर इज नो मर्सी फॉर मी. आय हॅव गॉन टू फार अवे. देव आमचो काकलूत सारबाब. जेन्ना हांव देवाचेर पात येवन ताची काकलूत मागूंक ताच्या पांयां सोरशीं येता तेन्ना देव काकलूत दिता आनी जिवीत नवसरूंकूय आमकां करपा दिता. बागीवन आतोवन देवाचेर एकल्याच देवाचेर पात येवन चल्लो. आमी बी एकल्याच देवाचेर पात येवन चलूंक खेरीत कृपा आनी बळ हे मिसाचे भेटीन आमकां सगल्यांक मागूंक. हे वेळार आमी सगलीं उबी रावया. आमच्या जिवितान कोस त्रास येतात तेन्ना एकल्याच देवाचेर पात येवंक आमकां आगोळ लागता, आमचो भावार्थ हालता. ह्या वेळार थोडी मागणी आमी बापा मुखार दवरया आनी एकल्याच देवाचेर पात येवन जिवंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या पावटलादारांक एकाच देवाचे शिकोवणे वरवीं आत्मीक जिविताची गोडसाण चाकून दिवंक, देवा आनी मनशां मदें संबंद वाडोवंक देवीक कृपेन तांकां बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुज्या भुरग्याची मागुया, आमची काकूत कर. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या जबाबदारेंतल्यान धर्मा आड येतोल्या प्रश्नांक समजिकायेन जबाब दिवन समाजांत उप्रासलोले गैरसमज शांतीन बदलूंक बरें कालीज मन बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुज्या भुरग्याची मागुया, आमची काकूत कर. आमच्या कातोलीक धर्माची थोडीं भाव भयणां देवा सोरशिल्लीं पयस वचून संवसारी मोनान एकमुली जिवीत जियेतात. जेजूची शिकवण आपणावंक उक्तें मन तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुज्या भुरग्याची मागुया, आमची काकूत कर. आमी हांगा जमलोल्यांनी आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान एकाच देवाक विस्वाशी रावून आमचें आनी दुसऱ्यांचें जिवीत फलाबरीत करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाल बाबा, तुज्या भुरग्याची मागुया, आमची काकूत कर. ह्या वेळार थोडे घडये ओगीच रावया आनी आमचे हुस्के गोथी बागीवंत आतोनीचे विणवणेन ओगेपणान भावार्थान देवा मुखार आमी दवरया. सुर्गींच्या बापा, तुजे मुखार आमी थोडी आमची मागणी दवरल्यान. ह्या वेळार आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आनिकूय मागणी आसा. ती आमी तुज्या पांयां सोरशीं दवरता.
तुजी खोशी जाल्यार तांकांय जबाब दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बेठुनीच्या वेळार गीत गावया. C1 पेज नंबर 28. C1 पेज नंबर 28. मोच्या भावा भयणांनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पोटबेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या आदंतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदबाक सर्दीसपोर मानून घेवन सोर पोटबेदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या बागिवंताच्या उगडासाक हो येवन समोरून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपोडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जेवंक सासनाची सोडवण आमी जोडूंक फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पोटबेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागिवंत आतोनीक तुज्या भक्ताच्या मनाक ही मिसाची संबोरमणी आमी करता. तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर.
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट गावून परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओतवेता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी प्रितमीची विस्तारलोली तुजे पोट सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पाडय. पुणोंजनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमच्या बाबुणाची काकडूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखार मोड पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मडी देवची माय सांगाती तिजो बदी बागेवन सुसी, बागेवन दमदूत, बागेवन तांतोन आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गाबोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बाबा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, शिव वर्तमानान आमकां एक घडणी मेळटा. एका दिसा एक बापूय आपल्या दुयेंत पुताक घेवन जेजू सोरशी येता. आनी हो बापूय जेजूक म्हणटा, तुजे लागीं जाता जाल्यार म्हज्या ह्या भुरग्याक बरो कर. आनी तेन्ना जेजू ह्या बापायक म्हणटा, तुजे लागीं जाता अशें तूं म्हणटाय, बावार दवरतल्यांक थंय सगलें जाता. बावार दवरता ताजें सगळें सगलें जाता. तेन्ना हो बापूय आपलो उणो बावार तोडकून घेता आनी म्हणटा, आय बिलीव, हेल्प माय
unbelief. I believe, help my unbelief. आनी तेच घोडी जेजू ताच्या पुताक बरो करता. जो मनीस एकल्याच देवाचेर पातयता तो आपल्या जिवितान देवाची ओचोऱ्यां विजमितां पळयता. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना करतना भागिवंत आतोनी भाशेन आमी एकल्याच देवाचेर पातयेवन चलूंक किरीत कृपा आमकां मागुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तालनीत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान ओतरेकताव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सोडोई आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुदांक म्हण तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेयता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक सोम्याची शांती वांटुया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसाद चौतणा गीत गावया. D47 पेज नंबर 75. D47 पेज नंबर 75.
प्रीति मोग बसता तुई देवाची रासा सुई प्रीति मोग तुई देवाची रासा Civia devaci pira Tazo mokam chakalza Turkoria moran kurci Priti ekamekaci Civia devaci pira Tazo mokam chakalza Turkoria moran kurci Priti ekamekaci Sui priti mok basta Tui dewaci rasa Sui priti mok Tui dewaci rasa Sui priti mok basta Tui dewaci rasa Sui priti mok Tui dewaci rasa Suretaya misalnya Don monaci asuna Sugri vivatamuni Cisut mode asuni Suretaya misalnya Don monaci asuna Sugri vivatamuni Cisut mode asuni Sui priti mok basta Tui dewaci rasa Sui priti mok Tui dewaci rasa Sui priti mok basta Tui dewaci rasa Sui priti mok Tui dewaci rasa Musuot moso vispora guacanta
zakonniचेर तिश्टकाली सगळ्यो पिनकां म्हाका बागी म्हणटल्यो सुरबोलिश्टान म्हाका केली ओजापां Povitočit soda očit tačeं नांव Moso otmosor visporak wakanta Moja tarkal deva sove murgota Moso otmosor visporak wakanta Moja tarkal deva sove murgota Apli bukti kortolia dayam sotil Pinki kakluto yada koita Aplo bolista tu barun solvis bon Karzan bonan gortor tolian daudaita Moso otmosor visporak wakanta Moja tarkal deva sove murgota Moso otmosor visporak wakanta Moja tarkal deva sove murgota Potvidaram sodra vojne šiutita Lan vikang tomai mogan murgata Bukelo nang nados kortal deriani Kristan salar kali konun portita Moso otmosor visporak wakanta Moja tarkal deva sove murgota Moso otmosor visporak wakanta Moja tarkal deva sove murgota Ugras turuna pladoyal mokatsu Izraela kapliaca kran balgita Abraham ankarita ciao dubuta Bille utor visvashi Deus samalta Moso otmosor visporak wakanta Moja tarkal deva sove murgota Moso otmosor visporak wakanta Moja tarkal deva sove murgota Mój mam bapa kani puta kanatnya Adiatani soda sodakan Mój mam bapa kani puta kanatnya Adiatani soda sodakan प्रार्थूया सुर्गींच्या बापा बागीवंत आथोनीन तुजी आनी तुजे पवित्र सोबेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासनीक संतोशाचो मुकुट ताका फावो जालो आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोळान ताच्या पावलांनी चलूंक तुजी आनी आमच्या भावा भयणाची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन मातशें बसूया मोगाच्या बावडीनो आयज आमच्या मदें आसलो फादर मॅक्सन फेर्नांदीस गांवांत आंबेलीचो राशोल सेमिनारीन प्रोफेसर कसो वावुरता भुरग्यांक बायबला वयर शिकोवंक
जायतो वावुरता आनी जायतो शिकून तो आयला रोमांसान. म्हजो बरोबरचो कंपेनियन तो. आमी थोडे शिकल्यात पूण तो शिकपाक पयलोच जावन हुशार. आमकां थोडेच तो सगल्यान डिस्टिंक्शन पयलोच तान शिकूंक हुशार. आनी ह्या पासत विसम सायबान ताका रोमा शारान ह्या बायबला वयर शिकून तो आयला. हांगासर येवन ही मिसाची भेट भेटून हें प्रवचन करूंक आमकां आदार दिला देखून नियाड करूंक ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताचेर ताच्या वावराचेर भाग्यो तातुनीचे मजतीन आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. तुमी जायती जाण म्हणटले सगल्या सिमनारीन तान हाडलाय पाद्री. हांवूय सिमनारीत आसलो तांच्या बरोबर. म्हजे बरोबरचे ते तरी पावट तांकां हिंगा हाडूंक खुशी जाली. ह्या पासत तांकां चडश्या जाणांक हांवें सिमनारीन तांत हाडल्यात. तो सगल्या सिमनारींतल्या पाद्रींक तांच्या वडिलांक रेतुराकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां आमचो भाग्यो तातोनीची दोबाजीक परब, खुशालकायेची परब ती आमकां फाल्यां. जायती भाग्यो तातोनीची भक्ती आमकां आहा. आनी ह्या पासत कितलो लोक हांगा येता हजारांनी. दोनूय माटो पावना आनी खंय माटो घालपाचो तो हांवूय नोकळो. लोक पावस येवं जाल्यार भायर उत्ता. फाल्यां परबे दिसाक मिसां हे परी आसतली. पयले मीस सकाळीं 5 वरांचेर, दुसरे मीस 7 वरांचेर, तिसरे मीस 8:45 वरांचेर 8:45, चवथे मीस 10:15 फेस्ताचे मीस, मागीर 12 वरांचेर आनी सांजी 5 वरांचेर. 6 मिसां आसात. पूण मागता जाता तांणी फेस्ताच्या मिसाक येवची 10:15. आमी जायते फावट फेस्ताचे मीस एवॉयड करतात, येयनात. कित्याक तें व्हडलें जाता, व्हडलें जायना तें. सगल्या मिसाक एकूच पाद्री प्रवचन करतलो, शर्मांव करतलो, एकूच पाद्री. आनी सेम शर्मांव सगल्यांक वेगवेगळो न्हय. आमकां भाग्यो तातुनीची जायती भक्ती आहा. मान दितात ताका. भाग्यो तातुनी आमकां जायतो पावता. फाल्यां ताका मान दिवंक ह्या परबेच्या ताच्या व्हडल्या मिसाक, फेस्ताच्या मिसाक आमी जाता तांणी वांटो घेवचो. फाल्यां आमची परब म्हणटा जायती भाव भयणां आमची पिडींत हांय घरांत आहा. हांगासर येवंक तांकां घडोना. वो जायती भाव भयणां परदेसांत आहात. ओदीक करून थोडणाटे जायतो तांकां भावाट भक्ती भाग्यो तातुनीची. आनी ह्या पासत फाल्यां आमी मीस लायव्ह टीव्हीचेर दाखयतल्यान, GC टीव्हीचेर आमी तें लायव्ह दाखयतल्यान कोणाक येवंक घडना तांणी टीव्हीचेर मिसान वांटो घेवंक जाता. आनी तशेंच भायर आसात तांणी ऑनलायन लायव्ह आमी दाखयतल्या तांणी मोबायलाचेर टीव्ही थंयसर ऑनलायन पळोवन वांटो घेवंक जाता. मोगाच्या भोंवणीनो, आतां मीस जाल्या म्हणटच फाल्यां परबेची तयारी मागता. सगल्या आमच्या गांवचे देवसुवा भाव भयणाक आसा जाल्यार मीस जाल्या म्हणटच मातशी रावची. थोडीच मांदावड साफाय करची आसा. आनी तशींच जी कोण फाल्यांच्या दिसाक वाचपाक आसात तांणी वाचपाची प्रॅक्टीस करूंक मीस जाल्या म्हणटच रावची. ह्या दिसांनी आमी हांगासर येवन जायतो आदार सहकार दिला. ओदी करून आमच्या वॉलेंटियरांक ट्रॅफिकाक जावं आशियस भितर आहात तांकां तुमी मांदावड सांबाळल्या, तांचें आयकलां. फाल्यां परबे दिसाक तुमी जाणा कितलो लोक हांगा जाता, सुवात आसना. मागता पार्किंगा वाटेन जावं आशियस ते सांगतात तें आयकून मातशी मांदावड सांबाळची. एकामेका सोबे मातशें पासियांस काडचें. तशेंच फाल्यां परबे दिसाक आयज एकले बायलेची सोडपडीच काडून वयली गोमट्यांतली. सोडपडी काडली आनी तिका शेवटून उडयली. फाल्यां फेस्त. आमकां मातशी आवड भांगार घालूंक, मातशी सोबीत दिसतात आमी भांगार घायल्या म्हणटो. पूण तितलेंच रिस्कूय आहा, जिवाक रिस्कूय आहा. जाय ते भांगार घालूंक येवचें न्हय. लुटीन कितें जाता तें कळना इतल्या लोकां मदें. तर तुमची जावं गोंवट्यान सोडपड भांगाराची तुमी त्या घेवची, कॅर घेवचें. कोण जबाबदारी न्हय. तरी येवस्तरीची सोडपडी चडून येयल्या मागुया भाग्यो तातुनीचे मजतीन
जाणें चोरून ती वेल्या काडून वेल्या ताचें मन उजवाडूंक आनी तिका ती सोडपडी पोत्ती मेळूंक भाग्यो तातून लागीं मागुया. आशिर्वाद घेवंक सगलीं उबी रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पुर्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. Boforadik magne santatoni, e भाग्योता सांतातोन वक्तामध्ये भोव बोल्या अणमोवडा त्या उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय ते तुज्या वाखाणलोल्या शेगुणा पासत आनी सावरून आसलेल्या मोगा पासत जो पेल्या सोबी तुवें दाखयलोय. फावो जाली तुका ते देणी व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करची हे संवसारांत आसतना जे परी आनी कोणाकूच भोगताक दिले ना. तुज्या उताकूच मिलाग्र्यो घडो आनी तो सदांच आयतो आसलोय. उचारूंक ते उतर घरचे उताची मागणी आयकूंक उपोद्यांक सापडलेल्यांची उल्हासाची मागणी तुजे सोबे केन्नाच निर्फळ जाली ना. पिड्योवता तो भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळो दुकान चडपटल्या सोबी तुजें काळीज चुचुरताले. दुखवलेल्या काळजांतली विलापाची मागणी आयकून मेल्ल्यांक पर्यांत तुवें जिवे केल्या. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरी नेजो तसली वस्त नासली. भायर रावून पातो पेल्याचे दूख आनी कोनिश्टाय पडून ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावून नेजो आसले. दिरावून ह्या नियाडांनी आनी तुज्या मागणी देवाताय भोव स्फोडादीक म्हणसाणो जावून हांव दिमीर पडला. तुजे इमाची मुखार आनी सगल्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज. हे वेळार तुजी गरज भाग्यो तातोनीक उक्ती कर. भाग्यो तातोनीच्या हातान घालून तुका जाय ते माग. तुका भुरग्याचे देणे जाय माग, नोकरी जाय माग. तुज्या घरान तुका पिडा आसा भाग्यो तातोनीक उबार. हांव मागता ती वस्त म्हाका मेळूंक. एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तरी तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक वतलूय नाय तूं तोच मिलाग्रीचो धनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्र्यो करतालोय. हे भोव मोवाडा आनी मोगडा भोगता सांत हातून तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी सुरसुऱ्याचें जावन आसलें. तो त्याच दोयाळपणान आनी सुरसुऱ्यांनी उलय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानान जो दादोसतालो तुजे बेगीन केडूंक. तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूंक. उलय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. आमेन. आमच्या आपा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवन तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. सो दिसपाच्यो गिरास आमकां आनी आमी आमची तशी आमची बात काम बकोस आनी आमकां तांणी पळय नाका वायटांत ती आमकां न्हय. नोमान मरेक बेन मुलली सवीस पोज येतायसा उस्ते मदेन सदोन सदयचा पोचेचो. देवाची माई आम्हा बाब्यां खातीर विनंती कर
महिमा पाकान पुताकान पवितात्म्या Aliadan sudan sudan karam. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं Jesus Yesu. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमच्या मध्ये तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर तुमचे बेसावांक घालूं जो बापान पवितात्म्या सांगाताक जियेता आनी रात चलयता सासनाच्या सासनाक Amen. आनी भाग्यो तातोनीचे विनवणेन सय पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं Amen. Sanctatum Sanctum Lisboatum Sacramentat Patuatum Sanctum Sognati